बाणास्तारी मार्केट प्रकल्प हो फकत गोंयांतलोच न्ही जाल्यार देशांतलो एक बरेपैकी आधुनीक प्रकल्प आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयले। बेरेस्तारा नव्या बाणास्तारी प्रकल्पाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो। प्रियोर मतदारसंघात फाटले कांय वर्सां सावन फकत विकास न्ही जाल्यार बौद्धीक विकासाची गंगा व्हांवता अशें तळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडे उलयलो। ह्या वेळार उत्तर गोंयचो खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकूय हाजीर आशिल्लो। पहिले पावटी 2012 निवडणुकीक उबो राविल्लो त्या वेळाचेर म्हजो एक वचननामा आशिल्लो। हांवें तेन्ना जाहीरनामा काडलेलो। म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारांनी वचननामा काडलो की आमी हे करतले। घडयेक 5 वर्सां एखाद्या विशयाचेर रावपाक शकता, पण जालें तें बरें जालें अशें आमी म्हणया। पण 2017तले प्रत्येक वचननाम्यातलो एक वचन आज पूर्तते कडेन पावतात। हे सगळें जर शक्य जर जालें जाल्यार तुमच्या सारक्या सगळ्या वाटासारखे आणि वाटेसारखे कार्यकर्त्यांक थोडासा तरेचो विचार जर घेवचो घेवन आशिल्लो। प्रत्येक ह्या पेय मतदारसंघा खातीर एक वाठारांतले एक विलेज पंचायतीचे काही ना काही तरी एक नवीन आमी काही गोष्टी प्रकल्पात हाडिल्लो आसा। म्हाका दिसता आनंद आज हांगासरल्या सगळ्यांच्या उपस्थिती वयल्यान आज सिद्ध जाल्ले आसा। ह्या पेय मतदारसंघात विकासाचीच न्ही बौद्धीक विकासाची आज गंगा व्हांवता। हे गेली 5-6 वर्सां आसा तुमीच तेजे दिसतीन येत आसा, कारण तुमच्या सगळ्यांच्या प्रयत्नान हे सगळे गोष्टी घडले। खुबशे लोक येता, हांवूय खूब फावटी बाजारांत आयला, आतांच येवपाचो बंद जाला। पयलीं पणजेच्या वयता आसतना बाजार घेवन घरा वचपाची संवय खूब फावटी, म्हणजे आमदार आसतना सुद्दां गेला, मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत येयला, 1-2दा चवथी दीस देंवोनी बाजार केला। पण खरोखरच आज बाणास्तारी बाजाराचे मजा आसली लोकार्पण जाता हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता, खूब खोस भोगता। तसो पळोवंक वचत जाल्यार तुमी गोंयांतले सगळे मार्केट कॉम्प्लेक्स पळोवले, सगळ्या मार्केट कॉम्प्लेक्साच्या पेक्षा हो एडवान्स 2 स्टेप फुडें आसा, 1 स्टेप टेक। तुम्ही पणजे शहरांतलो जरी मार्केट कॉम्प्लेक्स पळयलो तो खूब पयलीं बांदला, तो खूब जुनो जाला। तो आतां तसो पळोवंक वचत जाल्यार ताका रिनोवेशन तरी रिपेराची गरज आसा, पण ताच्या पेक्षा हो कितलोसोच वेगळो आसा। तुमी म्हापशेचो बाजार पळयला, सगळे कडेन म्हणजे फोंड्या बांदला तो पळयला आसतलो। पळयला म्हणजे जे आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर नवे तयार करता ते व्हेरी एडवान्स आसता। हांवें कित्याक म्हटलां की अशा पद्दतीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स तुमकां गोंयांत न्ही, तुमकां म्हाका दिसता देशांत खूब कमी कडेन पळोवपाक मेळटलो। खंयच्या पुराय देशांत ग्रामपंचायत लेवलाचेर असो बाजार पळोवपाकूच मेळचो ना ह्या प्रमोद सावंत जे जाग्यार खंयच गरज आसा त्या जाग्यार पयलीं कांय गोश्टी करूं जाय, प्रायोरिटी दिवन हो प्रकल्पाक तांणी साथ दिली। केंद्राचे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आनी जे काही गोंय तर केन्नाच ते कमी करिना आनी त्याही मंत्रालयाचो आर्थीक सपोर्ट करपाक हातभार आसा। अशें सगळ्यांनी मिळून पंचायत आनी खास करून आमचे मंत्री आमदार आनी सगळ्यांनी ज्या पद्दतीन परिश्रम करून प्रकल्प आज पूर्ण हाडिल्लो आसा।